Jivid babar beto, sogli ekran saya, neva modagaya, neva umorego. Jivid babar beto, sogli ekran saya, बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमचे देवापाची आणि आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सव्य आसूं. आयज आमी इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक चालू दवरता आनी देव ताजे उद्देश आमकां सांगता, जायतें तुमी भेटयतात, जायतें म्हाका दितात, पूण हांव सांगता तें तुमी आयकनात. म्हाका नाका तुमच्यो भेटवण्यो. आनी पासत म्हणटा आयकात, हांव कितें सांगता तें पयलें आयकात. थोड्यां तेणें आमकांय मागुया. जायतें आमी भेटयता, त्याग दिवंक सोदता, फुलां वात्यो घालता, पूण देव सांगता तें आयकना जाल्यार हे भेटवण्यो देवाक नाका. तर असलें आमी मौन घेवया आनी मिसांत वांटो घेवया. हे मीस दिनवासनेच्या मौनान भेटयता क्लेस्टन पेरेरा ताचो वाडदीस. मागुया आनी जाका मागण्यांत चड गरज आहा तांचोय उगडास करुया. आनी मिसांत आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच आमी फातकी म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेव सदांच आयकुवा मरे सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकलेल्यांक परत येवंक तुजे स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती भावार्थ उच्चारतलीं सगळीं तांचें क्रिस्ती नांव आडवेता तें पयस करूं आनी ताका सोंपता ते परी जिवूं. आमचे सुम्याचे पुता क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो, सोरेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकां, सोरेस्पराच्या उतराक कान दी. तुमचे इतले योद म्हाका कित्याक उपकारीत? अशें उलयता तो सोरेस्पोर. मेंढऱ्याच्या होमाची आनी गोरवांचे चोरबेची म्हाका वाज आयली. पाटकुल्यांचें आनी बोकड्यांचें रोगत म्हाका मानवना. तुमी म्हजे मुखार येता तेन्ना म्हज्या आंगणान तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां? मोल नासलोलीं दाणां आनीक म्हजेशीं हाडूं नाकात. तांचो धुंवर म्हाका बेमान करता. आमास, सोनवार पोजेचो सोबा, तुमच्यो परबो आनी दोबाजीक उस्तोक मोज्यान सोंसूंक जायनात. तुमच्या आमासाक आनी जात्राक हांव काळजांतान विटेतां. ती म्हजेर एक बार कसो पडल्यात. हो बार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात, पूण हांव ती आयकोपाक ना.
तुमचे हात रोगतान भरल्यात, दुवात आनी नितोड जायात. म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्यांक ते सोडून दियात, आनीक वायट करी नाकात. बरें करून शिंकात, नीट राखात, कोश्टवल्यांक आदार दियात, अनाथांक तांय नितिवोन जायात, विधवांचे होक सांबाळूंक वावरात. सोरेस्पराचें उतर हें. आमचो जबाब: प्रमाणीक मनशाक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया: प्रमाणीक मनशांक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनेक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुजे हिणांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब: प्रमाणीक मनशांक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता, आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे स्मृतीची करताय बेपरवा, आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब: प्रमाणीक मनशांक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुवां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. तुजे फिर्याद मांडटा, तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो योद भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब: प्रमाणीक मनशांक सोरेस्पोर आपली सोडवण दाखयतलो. उद्गार. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच भागी. सोर्गींचें राज कोरेंच तांचें. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव पृथ्वीचेर सवस्काय हाडूंक आयलां म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयलां. कित्याक पुताक ताचे बापायचेर हाड, धुयेक ताचे आवयचेर हाड, सुनेक तिचे सासूचेर हाड, दोशी करूंक हांव आयलां. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. मुजोवन आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग अदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. मुजोवन आपल्या पुताचो धुयेचो अदीक मोग करता तो म्हाका यूक न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या पाडल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, आनी म्हजे पास आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मुजरी घेतलो. एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मुजरी घेतलो. एलानांतले एकल्याक तो म्हजो सीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवूंक दीत जाल्यार ताका मुजरी मेळ्ळी बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपले 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत
जेजू तांच्या हेरां नोकरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय तान फुडें गेलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. मोगाणी तुका क्रिस्त. हांव सोस काय न्हय पूण टोरवार हाडूंक आयला. बोडव्यांनी कांतार केलें सोवस्कायेचो कुंवर. जेन्ना जल्मलो तेन्ना सोवस्कायेचो कुंवर. महिमा देवाकूं सर्गी जेजू कांतार केलें बिडांत बांदून. आनी आयज म्हणटा हांव तोरवार हाडूंक आयला. तर आपणाक लागून एकाच घरान 2 मोनां जातलीं. एक म्हजें मोन आनी एक दुसरें मोन. एक हांव सांगता तें आनी एक हांवें सांगूंक ना तें. कोरिनाका म्हणटा तें वो कोर म्हणटा तें. तो 2 मोनां आसतलीं घरांतूच. आवय म्हजें आयकतली पूण पूत म्हजें आयकोचो ना. दोगांयचे मदें झगडीं जातलीं. हो चेडूं म्हजें आयकोचें ना, बापूय आयकोतलो. दोगांयचे मदें झगडीं जातलीं आपणा पासत. म्हणटच हें इज ए गूड सायन. इज ए गूड सायन. जेन्ना स्वताक आमी जुस्तांव तेन्ना आमचे मदें झगडीं जाता. आनीक सोत कितें तें कळून येता विणांत बांदून. आमी बऱ्या पासत जुस्तांव वायट काबार जाता. हांवें जेजू आयज सांगूंक सोदता हें आपणाक लागून जातलें. कित्याक हांव घेवन आयलां, सोत तुमकां शिकयलां. उपरांत म्हणटा आपल्या बापायचो आवयचो मोग करता तो म्हाका ही लायक न्हय. म्हज्यान आपल्या पुताचो धयेचो मोग करता तो म्हाका येवंक न्हय. म्हणटच म्हजें येवन हांव सांगता एक आनी तो दुसरें सांगता. म्हजें आयकोनासतना ताचो मोग तो सांगता तें आयकोता. तो म्हजो मोग करिना. तो धयेचो पुताचो मोग करता. म्हणटच म्हाका येवंक न्हय, म्हाका लायक न्हय सांगता. उपरांत कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो म्हाका पुरतो न्हय. आपणो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस वगडायतलो आनी म्हजे पास जीव वगडायता तो मनीस जीव सांबाळटलो. कुरीस बिडांत बांदून जेजून दिसपटो कुरीस आपणाचो वेलो. आनी जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताणें आपणाचो कुरीस सदांच घेवन म्हजे फाटल्यान येवचें अशें म्हणटा. कित्याक धाडलें देवान? कित्याक येवन निर्मिता देव म्हजेर कुरीस आमचें बिडांत बांदून. तो दिसपटो आमी व्हरूंक जाय. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मुजरी घेतलो. एक प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता प्रमाणीक मनशाक मुजरी घेतलो. आमी जाणा हे 2 आयतारा आदीं एलिझेव प्रवाद्याची खबर आमी आयकल्या. कितें करतालो? कितें आयकलां आमी? 2 आयतारा आदीं कितें आयकलां? कितें आयकलां? काल कितें जेवलो आतां आयज उगड आसता म्हाका. फादर कितें जाता आमच्या लागीं? कितें आयकलां? एलिझेव प्रवादी सदांच पासार जाता ते बायलेन पयलें. तूं आमगे जेवंक राव. तूं आमगे जेवंक राव. आयकूंक ना? एक आयतार आयकूंक ना? 2 आयतारा आदीं आयकूंक ना? आमगे जेवंक राव. आनी थोड्या दिसांनी त्या फाटी पास जाता आमी ताका वयर रूम बांदुया. ताका वयर आमी रूम बांदुया. येवं दी ताका रेस्ट घेवं दी, जेवं दी आनी वचों दी. आनी तो थोडे दीस जाले म्हणटच एलिझेव प्रवादी आपणाच्या शिसाला विचारता तांकां कितें उणें आहा? ताका भुरगीं ना. आपय ते बायलेक आपय. आनी तिका सांगता येता त्या वर्साक तूं भुरग्याक खेळयतली. येता त्या वर्साक तूं भुरग्याक खेळयतली. 2 आयतारा आदीं आमी आयकलां प्रवाद्याची मुजरी. प्रवादी म्हूण तिणें तिका
हें करूंक चिंतलें, जेवण दिवपाक. आमच्या वाटेन पासा जाता सदांच, तेतल्यानूय ताका रेस्ट घेवपाक एक रूम बांदुया. आनी शेवटाक एलिझेव म्हणटा, कितें म्हणे आहा तांकां, भुरग्यां ना घरा. आनी एलिझेव म्हणटा, येता त्या वर्साक तूं भुरग्याक खेळयतली. प्रोवेदाची मुजरी घेतली बिणांत बांदून. ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो सीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून पिवंक दीत जाल्यार ताका मुजरी मेळ्ळे बोगो रुचिना म्हण हांव तुमकां सांगता. म्हणटोच आमी येमोनान कोत्ता, आमकां उणें करून दुसऱ्यांक दिता आनी आमकां मुजरी देवाची आसतलीच बिणांत बांदून. तर आमी जेजू कितें सांगता तें आयकुया. आनी जायते फावटी हें आमचे गोच्च्यांचे उतराचेर आड वेतलें, पूण देवाच्या फुड्यान आमी प्रमाणीक म्हूण वेतल्या. Returning git घेवया C42 पेज नंबर 46. C42. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा पाक मानता असणीचा म्हण मागुया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी पयली आमच्या नामके शुभेच्छा सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा तुकोलो मारतेली पवित्रसभेच्या दानांचेर दयाळ दीस घाल आनी बाळ त्यांची पवित्राय वाडोवंक ती आत्मीक पसण करून दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर कड्यांनी सोताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कडल्यान रचलें ताचे वरवीं तुजेशी मेळ नासलेल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रोसनां आंदोलन करता शेवा प्रथमे तुका वाकाणटा तारण मेळीची परजा स्वर्गाच्या काताळ्यान तुका दिनवासता सांतां भोगताय सभा. त्या खातीर सगळ्या देवतां सांगाती आमी सदां काल संतोसां तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या होसना हो स्वर्गी सर्वेस्पराचे नामी आतां सुद्दां होसना होसना. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ परी जे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करूं मागता.
जावं ते आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. देश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें, हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोर उत्ता आनी तूं परत येयसर तुजें पुनर्जीवन करता. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताच्या कुड्या रगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमा आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान उतरून गेल्यान ते आमच्या भाव भणीचो उगडास कर. जे काकुतां तल्ल्या समेस्ता जे मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करून मागता अशें बागेवन तांकां बरी देवाचे मागीर संगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवास आनी सूर्य काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदर बापा सूर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनांक. जेजून आमकां बापाची भुरगीं केलीं, पोतून आमकां देवाशी हाडलीं. हे कुशालकायेन सगळीं आमच्या बापाक म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संस्थान जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तुजी आमची पातकां आनी आमकां ताळणे दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक. आमच्या सरोणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरवशां अवतरेकतले आमकां उदार काकुतीं सूर पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवडान सांबाळ. तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर.
देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूट कर. देवाचे सगळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप कटती. शिडीचे जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्याक तुवें म्हज्या घरांत येवन म्हाका फावना, पूण तूं तोर काडटले आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखेचो मेर जशें उदक, तुज्या दिव्याक गोड भिजलेचे, यत्नाचो गोड उबेचे, तुज्या दिव्याक गोड भिजलेचे, यत्नाचो गोड उबेचे, तुझे भगवान मागना जिवी, ना बोल जेजू आनी पोवी, तुझे भगवान मागना जिवी, ना बोल जेजू आनी पोवी. D25. क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दोस कर. नाणूय म्हाका उदकान करोवचें. पवित्र गोश्टानो म्हाका गोड करात. तूं बऱ्या जेजू चितान तुज्या कायांनी तूं म्हाका दिपय. वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानाचो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या घरांत तूं म्हाका पळय. तुजे सोशियो तूं म्हाका फळमाय. वोगसां सांगाती तुका वाचच्या.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र जेवणां वांटो घेतला. हे पवित्र गुटान परतून परतून वांटो घेवचें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो आणि तुमच्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात मी सोंपलें. देवाचे औरुकार. शेवटाक गीत घेवया F15 पेज नंबर 92. F15. Abla